गोवा डेअरीच्या बोर्डाचे हायकोर्टातले कोपुसांव सोपच ना. नव्या बोर्डाच्या इलेक्शनाचे प्रकरण हायकोर्टान गेला. 20 जानेराक गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक जाल्ली. वेगवेगळ्या 37 दूध सोसायटीच्या चेअरमॅनांनी नॉमिनेशनां दिल्ली. स्क्रुटनी करतना विरोधी गटातल्या 25 वांगड्यांचे अर्ज रिटर्निंग ऑफिसर सतीश सावंतान भायर मारले. ताका लागून सहकारी पॅनल बिनविरोध जिखले. अर्ज भायर मारिल्ल्या 25 वांगड्यांतल्या 12 जाणांनी रिटर्निंग ऑफिसराच्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टान केस काडून कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनला कडेन धाडिल्ली. प्रकरणाची सुनावणी घेतल्या उपरांत ट्रिब्युनलान गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक रद्द करून योग्य दीस थारावन जाता तितले बेगीन परत वेंचणूक घेवची म्हूण ऑर्डर दिल्या. रिटर्निंग ऑफिसरान सगळ्या रिजेक्टेड 25 वांगड्यांचे अर्ज घेवचे म्हूण आदेश दिला. ट्रिब्युनलान कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो रजिस्ट्रार आनी रिटर्निंग ऑफिसर सतीश सावंताक याचिकादारांचे नॉमिनेशन अर्ज घेवंक सांगल्यात. इतले मजगतीं सध्याचो अध्यक्ष माधव सहकारीन ट्रिब्युनलाच्या आदेशाक हायकोर्टान आव्हान दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.